येता पातका थावन सोडो तुझे उघड तुझे दोळे लोका जम पळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठ उठ जेरुसल्या देव सोडवून दार तुझो येता संसार दुका कोंडान बुडला संसार दुका कोंडान बुडला राष्ट्र असत अंकारा राष्ट्र असत अंकारा पूण तुझे तो प्रकाश पांखयतलो पूण तुझे तो प्रकाश पांखयतलो उजवाडाक तुझ्या लोक चलतलो उजवाडाक तुझ्या लोक चलतलो जेरुसल्या तू उठ जागे जा जेरुसल्या तू उठ जागे जा. देव बरी सांज देवन तुमकां समेस्तांक भगवंत कुटुंब जेजू मोरी जुजेच्या भगवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरसूच्या ह्या संदर्भार आमी ह्या देव मंदिराक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आयच्या मिसाचें तेसांव हे प्रिय आसात प्रसिल्ला सोजा मुंबई अर्गामी स्थिता तशेंच हे मीस आमच्या समेस्तांच्या गरजां बसो जावन आसतलें त्या खातीर आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबा खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमची सोफे आसो. जेजू मोरी आनी जुजेच्या पवित्र कुटुंबाचे परब मोगाचे न्हू एक कुटुंब जावन एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक सांगता जमल्या. आज आमी भगवंत कुटुंबाची दाबाजीक परब संभ्रमता तशेंच आमच्या फिरगजेन कुटुंबाचो जुबलेव संभ्रमता. ह्या दोडत्या संभ्रमाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. आयची देवस्तुती कुटुंब भगवंतपणाचे जिणेक बुन्याद म्हणलो संदेश दिता. देवान आपले सोडवणेचे योजन जारी करूंक मोरयेक आनी जुजेक सांगाता हाडले आनी तांचे मुखान पवित्रत्म्याचे सक्तेन ताज्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो. जेजू ह्या कुटुंबाचो केंद्र व्यक्ती. जुजे मोरी आनी जेजू ह्या तेगांनी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घाल तांचे जिवीत रुपीत केले आनी अशें तें कुटुंब भगवंत जावंक पावले आनी संवसारांतल्या सर कुटुंबाक आदर्श जावंक शकले. तर आज ह्या भगवंत कुटुंबाक मान करतना आमची कुटुंबां भगवंत कुटुंबाच्या आदर्श खाल सोलोवन व्हरूंक भगवंत कुटुंबान फुललेशे गूण आमच्या कुटुंबांनी रुता करूंक आनी आवय बापूय भुरग्यांनी देवाच्या कुशेकाल मगण्याची कुटुंबां जावन आमची कुटुंबां रुपीत करून सोम्याच्या मिसावान वांटेली जावंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. भगवंत कुटुंबाचें आदर्श आमची कुटुंबाक तें आदर्श जावन खाण गेल्यार आमी भगवंतपणी चलोवंक साध्य जातलें. जुजेचें नितीवंतपण मोरयेचें कलतेपण जेजूचें विधेयपण हे 300 गुण आमच्या कुटुंबांत ते वाडतीत जाल्यार
आमी एक भाग्यवंत कुटुंब जावन परिवर्तीत जातले त्या खातीर देवाची कृपा मागया. येदो मुसर त्या भाग्यवंत कुटुंबाची देखण घेवन आमी जियेनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाने मागोवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडात सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत वगेवन सदांच संपार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुटकर, सोमिया काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोमिया काकुटकर, सोमिया काकुटकर. महिमा देवा मोसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गी शाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुटकर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा संगाती देवा बाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापूय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्या एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाडांनी बोळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावोंक आनी तांकां मानान लेखोंक मोन दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. पयलें वसाब सरस्वराक बियेता तो आवय बापायक मान दिता. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वासाप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हणून सरस्वरान आदेश दिला. आनी पुतांनी आपल्या आवयचीं हक्कां मानून घेवंक जाय म्हणून थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता
तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयलेल्या मनशा बरी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताज्या काशा भुरग्यां उदेशी संतोश मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो आनी तेन्ना देव ताका आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सरस्वराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायच्या उतार प्रायर ताजो सांबाळ कर. तो वांच्या पर्यंत ताका दूख दिनाका. तांचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं तांकां सुस्निगायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण तांची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरोन वेसो ना. बागार तुज्या पातकांचें फारीकपण दिवंक तो तुका उपकाराक पडटलो. देवाचें उतार हें. आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या हातांच्या कष्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस आणि तुझे सगळे नंदन जातले. सोम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन पळद एक दाखवली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजबावंती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारखी वस्तली. सोम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सांब पावलून कोलेसा घरांक बरयल्ल्या प्रतांतले वसाप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेन दयाळायेचे, दिनपणाचे आनी मोवळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बोगसाणा बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जानवायेन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर्ण तुमच्या काळजांतान देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पतिनेनो,
तुमच्या पतींक तुमी कालजाया सोमया थंय तुमकां तें सहज जाल्लें. पतीनो तुमच्या पतीनाचो मोग करा आनी तांकां कठिनायन चलयनाकात. भुरग्यानो सर संगतीनी तुमच्या वडिलांक कालजाया हें सोमयाक खरेंच मानता. बापायानो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडायनाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतार हें. देवाचे उदय. हालेलुया 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 हालेलुया. ख्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करू. ख्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदण भरून आसू. हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सरस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोदोताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो. आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफा सरस्वरान म्हणलें तें, इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरताच सरस्वराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन सांगा लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक फाटीं वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेचो राय जाला म्हण आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गलिलेया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिपात म्हणलें तें, ताका नजरेतगार म्हण आपयतले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका ख्रिस्ता. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वच जय आनी जायतें फळ दिजय म्हण म्हजी आशा. उतरां बहुत संपी, बहुत अर्थाभरीत. तुमी म्हाका विंचून काडलें न्ही, हांवें तुमकां विंचून काडलें. कित्या खातीर? तुमी भायर वच जय आनी जायतें फळ दिजय म्हण म्हजी आशा. जेजूची उतरां ती. आज भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा हांव हीं उतरां कित्याक उलयतां म्हणलें तुमकां एक मिस्तेर जावंक पुरो. चडटाव जावन याजकांच्या ओर्दीक गी, सिस्टरांच्या प्रोफेशनाक गी हो वांजेल वाचतात आनी तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी तुमी भायर वच जाय आनी जायतें फळ दिजय म्हण. पूण एका काजाराच्या सक्रामेंताकी ही उतरां बहुत फिटींग. तुमी
दादले मनीस या थोडे पटी बायल मनशांच्या या स्त्रियांची कुटुंबांनी आपणाक एक जिणे सांगाती जाय जे म्हण पळोवंक येतात एक जावंक ना समा जावंक ना दुसरें पळयतात तें आमकां समानय म्हण दिसता तिसरें चवथें थोडे फावटी पांचव्या सव्याक येवन पावतना हें जायत म्हण जाता तशेंच एक चली ह्या दादल्यांक पळयता आसतना तिचे मदें साबार विंसवणी आसात जाल्यार पयल्याक तें नाका दुसरें नाका तिसरो तो जायत म्हणत आसता तर जर तर तुमीच विंचें जाल्यार पयल्याक तुमी विंचता आसल्यार दादलो जावन दी स्त्री जावन दी पूण तें जावंक ना बगार पयलो दुसरो तिसरो चवथो मागीर सोडणो ताच्या उपरांतल्याक तुमी विंचतात म्हळ्यार देवान तुका न मियारलो तो तें एक मोतींत गेलें जाल्यार आमचीं काजारां भोवूच फळादीक जातीत म्हाका जर तर त्या स्त्रियेक तुवें दिलां जाल्यार तें तुवें दिल्लें न्हय हांवें विंचल्लें तर देवान दिल्लें म्हाका फिटींग तें जावन आसा म्हाका करेक्ट म्हज्या जिणेक सन्मान जाल्ली संगातीन ती जावन आसा तशेंच एक चली तिणें मस्त दादल्यांक पळयलां जावं पुरो पूण एका दादल्याचेर तिचें मन खसता जाल्यार त्या दादल्याक देवान तुजे खातीर विंचलां म्हणलें एक सत मोतींत गेलें जाल्यार भोवशा त्या दादल्या सांगता तुजे कश्ट तुजें जिवीत कश्टांचें जायत जाल्यार तें सुफळ जिवीत जातलें आनी हेच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या ग्रंथांत आमी आयकल्लें आमी पळयलां तुज्या बापायक मान दी आवयक मर्याद दी तुज्या भुरग्यांक विधेयपणान चलय तांकां चलोवंक शिकय आज हे बापायक मान दिवचें इल्लेशें पयस गेलां बापूय इल्लोसो प्रायस्त जाता आसतना ताच्या हातांत कांय काम जायना म्हणटा आसतना ताका तो मान ना आवय घरा बसून जेवता जाल्यार ती जर तर थंय वचून तिका कांय काम करूंक थकना ती आपल्या किचनांत वचून सयत कांय करूंक जायना तिका तसल्या परिस्थितीक पावल्या जाल्यार आवयक मर्याद ना हें चालतें कुटुंबाचें जिवीत पूण सिराक म्हणटा कोण आपल्या बापायक मान दिता तो आपलें जिवीत देवाक भेटयता आपल्याच्या पातकाचें फारीकपण तो दिता जो कोण आवयक मर्याद दिता आनी तिका बरें करून पळयता तसल्याचें पातक भोगसून जालां तो एक भाग्यवंत म्हूण ताका पासार येता हें जावन आसा सिराकान आज आमकां सांगलें आनी तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आनी एक संगत आयकत हांव दुसऱ्या वाचपांत सांब पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत उलोवन सांगता तुमकां देवान विंचून काडलेलीं तुमी देवान विंचून काडलेलीं हांवें सुरवेर तुमकां सांगलें आनी त्या खातीर पवित्र आनी ताका मोगाची तुमी देखून कनवळायेचें दयाळायेचें दिनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय तुमच्या दादल्याक तुमी विंचून काडले न्हय स्त्रियांनी तुमच्या स्त्रियांक तुमी विंचून काडले न्हय दादल्यांनी बगार देवान तुमकां तें विंचून काडन तुमकां दिलां आनी त्या खातीर तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची आनी त्या पसर तुका कनवळायेचें दयाळायेचें मोगाळाचें दिनपणाचें सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय आनी जर तर हें काळीज तुमचें तें आसत जाल्यार आनी एकल्यान कितली चूक केल्यार भोगसूंक तुमी तयार जातल्यात ताचो मोग करूंक तुमी तयार जातल्यात आनी ताका दिनपणान वळखून घेवंक तुमी तयार जातल्यात तुमकां सुरवेर हांवें प्रस्तावनांत सांगलें जुजेचें नितीवंतपण मोरयेचें खालतेपण जेजूचें विधेयपण हे तीन शेगूण जर तर आमच्या कुटुंबांत आसतीत जाल्यार
ताच्या वरतें जिवीत भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत आसूंक साध्य ना. पूण आतांच्या काळार तें सर्व विसरून गेल्या आमी. कित्याक मस्त कारण आसा, मस्त कारण आसा. भुरग्यांक ती व्हड जाता आसतना तांच्याच कुस्तार संवसार चलोवंक जाय आनी त्या खातीर तांकां कामाक वचोंक जाय, तांचें कुटुंब तांणी सांबाळूंक जाय. करेक्ट. आनी त्या खातीर घरांत आसची उतरप्रायेची आवय आनी बापूय मात्र. आनी तांकां पळोवंक थोडे फावटी कामाच्याक दवरतात. कामाचें कितें करतात तें कामाच्याकय कळीत ना, घरच्यांकय कळीत ना, आनी ताका कोणें कामाक दवरलां तांकांय कळीत ना. घरा म्हजी आवय बापूय आसात, मातर आसात, तांकां पळोवंक एक कामाचें जण आसा. तितलें आसल्यार आमी समाधान. आमी न्यूझिलँडांत गे, ऑस्ट्रेलियांत गे, युकेंत गे, युएसएंत गे आमी काम करना साव आनी थंयसर आमकां जाय पुरतें आमच्या जिविताक मेळटा. त्या खातीर आमी थंयच रावतले हांव. आनी अप्रूप वर्साक येवटी 2 वर्सां येवटी आमकां रजा आसतना एका म्हयन्याक येतले हांव. तांच्या सांगाता थोडे वेळ खर्चितले हांव आनी उपरांत फाटीं वेतले हांव. आनी आवय बापूय हांगाच तांच्या मानान आनी मर्यादेन जियेतले. हांवें तांकां मान मर्याद दिवची न्हय. आनी एक कारण जावन आसा, आज हो संवसार असो जावंक आमच्या घरांनी एकच भुरगें, एकच, आनी चड जालीं जाल्यार 2. आनी त्या भुरग्यांक कितें तांणी विचारलें आमी दिलें. पयलें एका भुरग्याक कितेंय घरांत आंगडतान बापूय कामांतान येताना कितेंय कामांतान येताना ताका खावंक हाडलें जाल्यार कोणाच्या एकल्याच्या हातान दिता जाल्यार त्या भुरग्याक कळीत आसलें म्हज्या बायेकी हांवें दिजें, म्हज्या धाकट्या भावाकी हांवें दिजें म्हणून. आनी त्या खातीर कितें करतालीं तीं वांटून घेतालीं. जाय जाल्यार तीं ल्हान भुरगींत थंयसर दवरून वांटे करतालीं. हें बायेक, हें धाकटूक, हें म्हाका, हें म्हज्या धाकट्या भयणीक, हें म्हज्या धाकट्या भावाक, हें बऱ्या तरान वांटून घेवंक तांकां साध्य आसलें. जर तर एकच कितें हाडलें जाल्यार त्या दाळा कितें करतलें हांव, आमचे शर्ट काडटलें हांव, एक चॉकलेट ओडलें जाल्यार चॉकलेट दवरतलें हांव आनी तें दांतान, कितें म्हळ्यार दांत ताका लागून जो वस्तूर मात्र लागीत दांतान कट्ट करतलें हांव. कट्ट कर तो एक एक कुळको तांकां दितलें हांव. होय खालें म्हणटात एकामेका वांटून घेवचें जिवीत. तांकां खंय तान ती शिकोवण मेळ्ळी. आवय बापाय तंत दिल्ली ती. कित्याक ती एकच भुरगें न्ही, त्या खातीर दिल्लें सक्कड आपणाचें खाण घेवचें ताका संवय ना. ताका दिल्लें तें दुसऱ्या सांगता वांटून घेवची ताची संवय. आनी त्या खातीर आयच्या काळार एकच भुरगें आनी त्या खातीर त्या भुरग्याक कितें तुवें दिलें जाल्यार ताका जाय आनी एक कितें जाल्यार परत्यान जाय, परत्यान आनी एका हातांत मागीर एका हातांत, मागीरय जायना जाल्यार हर्द्याक दामून धरता आनी कितें बरत्यो बरूंक आसा तें बरता आनी घट्ट धरून रावता. तें कोणाय मागलें जाल्यार ताका मेळना. आवयनंत मागलें जाल्यार बापायनंत मागलें जाल्यार मेळना. कित्याक ताका इतली संवय जाल्या की तें एकलेंच. त्या खातीर ताका ताणें विचारलें ताका दिजय आनी मेळिल्लें पुरा ताचेंच म्हणलें जालां. आनी हो संवसार आयच्या काळाचो संवसार. पूण जेजू मोरी जुजेच्या काळार थंयशनांतले जेजू एकलोच पूत आसलो जाल्यारय ताका त्या कोंडाट्यान तिणें वाडोवंक ना. मोरयेन जुजेनी वाडोवंक ना. बगार तांणी ताका आपल्या कंट्रोलांत धरुल्लो आनी तो देवाळांत चुकोवन गेल्लो. देवाळांत चुकोवन गेल्ले ते दाळा आवय बापूय ताका सोदून गेल्ली. तिसऱ्या दिसा ताका मेळ्ळी आनी मेळ्ळे ते दाळा मोरयेन विचारलें पयलें सवाल ताचे कडेन, पुता कित्याक तुवें अशें केलें? पुता कित्याक तुवें अशें केलें सांग. तिका कळीत आसलें तो देवाचो पूत म्हणून, आपणाचो रचणार म्हूण तिका कळीत आसलें. जाल्यारय ती त्या एक कितें म्हणटा अधिकाराच्या उतरान ह्या थाळ्यान ती म्हणटा ताचे कडेन, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? उपरांत तिचें कारण दिता, तुजो बाप आनी हांव तुका सोदतेले हांव.
हांव आनी तुजो बाप न्ही, तुजो बाप आनी हांव तुका सोदतलें. ही उतरां वांजेलांत बरोवन गेल्लीं आसात. तुमी वाचा वचून जेजू तेंपलांत मेळचें घटान त्या विशयांत. जेजू एकलोच पूत, एकल्या पुताक ताच्याच खुशे प्रमाणे जियोंक तांणी केदींच सोडूंक ना. देवाचो तो पूत जाल्यार कितेंय चूक तो करीसो ना म्हणलें तांकां कळीत आसल्यार एका बापायक कितें काम आसा, एका बापायक कितें जबाबदारी आसा, ती बापायची जबाबदारी जुजेन पाडली आनी मोरयेन आपल्या आवयची जबाबदारी तिणें पाडली आनी त्या खातीर त्या पुताक बुध शिकोवंक ती तयार आसली, बुध सांगूंक ती तयार आसली. आनी थंयसर निमाणें उतर कितें मेळटा आमकां, तो तांचे सांगता नजरेताक फाटी आयलो आनी थंय आपल्या आवय बापायक खाल जावन तो चल्लो. ही उतरां येतात त्याच भागांत आसात. जेजू फाटीं गेलो आनी आपल्या आवय बापायक खाल जावन तो जियेलो. जुजे नितिवंत मनीस त्या खातीर मोरयेक ताका सोडची आलोचनांतली, त्या खातीर तिका आपणाची पोतीन कर्ण घरात ताणें हाडली. कित्याक तो नितिवंत मनीस जावन आसलो. देखून दादल्यानो नितिवंतपण तुमचो शेगूण जावन खाणगेया. मोरी खलतीकायेची देख ती जावन आसा. आपले सुमेची चरण जशी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. जर तर तिणें सांगूंक नासलें तें उतर आमकां कळीत ना. जेजू कसो ह्या संवसारांत येसो, देवाचो पूत ह्या संवसारांत कसो येतो म्हणलें आमकां कळीत ना. पूण देव धाडतो आसलो. पूण मोरयेन तिच्या खलतीकायेन थंयसर आपली तकली बागोवन आपले सुमेची चरण दशी म्हणले खातीर तिका आवय जावचें भाग ताणें दिलें आनी तिचें खलतेपण आमच्या स्त्रियांक आदर्श. जेजू देवाळांतलो आयलो, आपच्या आवयच्या हाताक धरन, बापायच्या हाताक धरन चला लागलो आनी ती त्या नजरेताक फाटी आयली. थंयसर तांकां विधेय जावन चल्लो आनी देवाक आनी मनशाक मानवून तो व्हड जालो. कितलें अपुरबायेचें उतरां. तें एक जेजू सांडून गेल्लें तें दृश्य, जेजू मेळचें तें दृश्य जर तर वाचा तुमी पवित्र पुस्तकांत, सक्कड संगती थंयसर आसात. जुजाचें नितिवंतपण, मोरयेचें खलतेपण, जेजूचें विधेयपण. आयच्या भुरग्यांक विधेयपण इल्लेशें कश्टांचें जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी ताका कोंडाट्यान वाडयलां आनी तांणी विचारलें दिलां, तांकां जाय जाल्ले कडेन वचोंक सोडलां. देखून इल्लीशी प्राय येता आसतना, मिशे येता आसतना माम्मीन सांगिल्लें कित्याक आयकल जाय, म्हाका म्हज्या फ्रेंड्सां सांगता भोवंक वचोंक आसा. पुता फाटी येरे वेगीन 7:30 वरां रामोरी जाता. मोरी आसून दी ती माय बाप म्हणटली हांव म्हज्या इश्टांक सांगता खेळोंक वयतलो, हांव भोवंक वयतलो. आनी चलयोय तश्योच. ती एक 16-17 वर्सां, 15-16-17 वर्सां प्रायची जाताना तांच्या फ्रेंड्सां सांगता तांकां भोवंक वचोंक जाय, शॉपिंगाक वचोंक जाय आनी आयस्क्रीम खावंक वचोंक जाय, या खंय एक भायर लंच करूंक जाय. आनी ते दाळा ती वेतात तांचे सांगता आनी तांचे फ्रेंड्सय मेळटात थोडे पटी. आनी ते दाळा माम्मीन सांगलें थंयच उरलें, हांव म्हज्या टायमार फाटीं वेतां. पुता खंय गेल्ले म्हळ्यार खंय गेल्या कितें माय हांव फाटी आयलें न्ही, हे जाप ताका मेळटा. पुताक सांगलें जाल्यार पुता 7:30 वरार तेर्स सुरू जाता, मरी सुरू जाता, देखून फाटी ये म्हणलें न्ही तुका. वय तेर्सा मरी म्हणलो न्हय तुमी. हांवें म्हळ्यार म्हज्या इटल्याक हांव आतां म्हाका जेवंक दी, हांव जेवता आनी न्हिदता. ही आयच्या भुरग्यांची परिस्थिती. आयचे दादले नितिवंत जावन आसात की तुमकां तुमी एक सवाल करून खाणगेया. नितिवंतपण म्हळ्यार कितें. जुजेक बडवो स्वप्नांत दिश्टीक पडलो आनी सांगा लागलो मोरयेक तुजी पोतीन म्हूण खाण घेवंक भियेनाका. आनी तो गेलो, मोरयेक आपणाच्या घरा हाडले आपली पोतीन जावन. आनी जेजू जल्मल्लो आनी जेजू जल्मल्ल्या त्या वेळार तांकां थंय हेरोद जुयशी मारूंक सोदतालो. बडवो जुजेक दिश्टीक पडलो, स्वप्नांत दिश्टीक पडलो. दिश्टीक पडलो न्ही, स्वप्नांत दिश्टीक पडलो आनी सांगता खाणगे बाळाक आनी ताच्या आवयक आनी इजिप्ताक पळोवन वच आनी तुका सांगता तर थंयसर राव.
रावलो तो थंयसर इजिप्तांत आनी फाटये म्हणटाच फाटी आयलो आनी तें झुजेचें नितीवंतपण देवाक खालतो जावन सरलो आपल्या बायले थंय नितीवंतपण ताणें दाखोवन दिलें आपल्या पुता थंय नितीवंतपणान तो जियेलो आनी त्या खातीर तो नितीवंत मनीस ताचें नितीवंतपण म्हजें खाणगे जाय मोरी खालती जाली आनी देवाचें उतर तिच्या खुशव्यांत तें बाळ जावन जल्मलें आनी ती खालती जाली त्या खातीर तिका साध्य जालें देखून आमकां आमच्या स्त्रियांक मोरी एक खालतेपणाची देख आनी आमची भुरगीं आज भुरगीं नात एक दोगां मात्र आसात भुरग्यांक जर तर जेजू तुमचे आदर्श जावन आसात जाल्यार तुमच्या आवय बापायक संपूर्ण कल्तिमान घालची या तांकां विधेय जावचें तुमचें काम जावन आसा भुरग्यांक कित्याक जेजू संपूर्ण खालतो जालो ताका कळीत आसल्या आपणा देवाचो पूत म्हणून जाल्यार मोरयेक आपणें कशें चलय जाय म्हणलें ताका कळीत आसलें ती म्हजी आवय जुजे म्हजो बापूय देखून ताणें सांगले बरी हांव चलतलो ते जावन आसलें जेजूचो मनोभाव आनी आज मोगाच्या भावां भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यानो दोगां तेगां तुमी हांगासर आसात दोगां चौगां आसात तुमी उडास करा जेजू मोरी जुजे जावन आसात तुमचे आदर्श दुसरे कोणीच आदर्श न्ही ती जावन आसात तुमचे आदर्श तांच्या आदर्शा खाल जियोंक प्रयत्न करा तुमचे आवय बापूय म्हातारी जाल्यारी मोतीन ती मंद मातीची जाली जाल्यार पिशी जाली जाल्यार तांकां त्या रितीन पळयनाकात तांकां मानान आनी मर्यादेन लेखा आनी ते दाळा तुज्या फातकाचें फारीकपण तूं दितलोय हें करूंक तूं तयार आसा की उबी रावया थंय एक देवा थंय आमचो भावात उच्चारण सांगता म्हणया एकाच देवाक सत मानता सर्पदार बाब तो सर्गाने प्रथमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पुर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूंक बापाच्या सैमाचो ताचे वरील सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा बसत आनी आमचे सोडून बसत सरकारतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलात काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचोना पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापाने पुतातान जाला बापाने पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादेवळे उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतारेन स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या भुगताना खातीर एक पवित्र स्नान सामन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या भावां भयणीनो जेजू मोरी जुजेच्या आदर्शा खाल जियोंक नीज कश्टच जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसत जाल्यार तांच्या त्या गुणांनी आमी नेटतेल्याव आनी तांकां तांच्या जिविता बरी आमचें जिवीत नेटोवंक आमकां साध्य जातलें देखून आमची मागणी देवाक उबारुया बापा तुज्या पुताची पवित्र सभा सोलोन व्हरतल्या पाप साहिबाक गवळी बापांक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर अशें तांणी तुज्या उतराद्वारे खरी शिकवणू आनी आत्मीक काण फळादीकपणी सर कुटुंबाक दिवच्या तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंताच्या दुबळ्या दोखाच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त पिडेस्त भाऊ भयणीक बरी भलायकी मतीक शांत समाधान लाभय
तांणी ससणिकायेन तांचे कस सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवन कुटुंबांतल्या सर संध्यांनी एकामेका सुदारसून व्हरून माया मोगान जियोवन कुटुंबांत आपापली जबाबदारी बऱ्यान पाळण बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक पिरगजेंतांनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या संध्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे तांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सुपळ कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक देवकारिस्ताच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचे जिणेंत तुज्या उतरांक पयली जागो दिवन जियोंक आनी येवकारिस्ताचो मोग उतरां करण्यांनी दाखोवंक फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा जेजू मोरी जुजेचे कुटुंब एक आदर्श जावन आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता तांच्या कुटुंबा बरी आमची कुटुंबां मांडून हाडूंक आमकां तूं फावो कर हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बावाटी सर मेळून संगी व्हडल्या घाडी मोगाची बाळका जेसू खऱ्या हरपी सगळी चिणी आमची दुर्बळ कावणे रसानी दो अवकार मोरी हुस्क्यारी बोलवे गायन ताची भोवती वियोलानी विण्यादारी अर्पिया समर्पिया देणी चिनी आमची अर्पिया समर्पिया देणी चिनी आमची मोगाळ भाऊ भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुतरा देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरस्पर मानून घेवं मोगाळ बापा आमी तुका हो फारीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाचे अंकवारमयेचे आनी भगवंत जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हण आमी कलतेपणी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेश्वरात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशा मी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुत्र आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असत काय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान एकवट होच कितलो अजापांचो सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता ओवी धाडबारांचो सर्वेस्वर तूं सरकानी संसार भरला तुज्या वैभवान हो सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय
सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे हेज्या की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती, भगेवंत जुजयतीचो पोती, भगेवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजोताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवन दी नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिस्ताची कोडन तुगे संपूर्ण येता ती आमच्या जडत्यांनी त्या स्थळीन जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पिल्ल्यान ती आमी सर सुभागी.
सुमिया तुमी म्हजे भितरूनशे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजे पासून मोजे पासून तुजे पासून मोजे पासून आयला सोमी मोनीस जावून दैवीक संदेश हाडून देवाक आमचे जावन बलिदान तुजे पासून जेजू दैवीक मोगासो भायला जाऊन तारकामचो करीस बलिदान म्हणून ताणे शिकयला आमकां मोग आयज बाळोक जावन जल्माला तुजे पासून मोजे पासून आयला जीवनी सावून दैवीक संदेश दियाडून देवाक आमचे जावन बलिदान तुजे पासून प्रार्थुया. भोव कनवळ्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत ससनाक तुजो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. उबे रावन जुबले वर्साचे मागणे सांगत आमी म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजो क्रिस्त आमच्या बाबातय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बागी अत्रे परास जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाचें बी पोशण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशान मनशाकुळांनी सगळे श्रेश्ठतेन तें बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली, तुजी महिमा ससना पर चलतली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रेका जावन आसचे आमचे थंय सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सुडवंदराचो आनंद आनी समाधान पासारूं. ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या देवा, आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी वगळाप जावं. आमीन. पात्रोन साजुका देवा, आमचे पासत विनती कर. पात्रोन साजुका देवा, आमचे पासत विनती कर. पात्रोन साजुका देवा, आमचे पासत विनती कर. सांजुता देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवंत देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडोनराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारीन जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणी संपन्न
निराशेच्या परिस्थितींत आशिल्ल्यांचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर भरोवसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. हांगासर आमचे ते साब आमच्यो गरजो सांजुदा मरिपात देवाक आमी भेटोवन दिवया. म्हज्या मतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडळावंक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तोलीक पदवेन पयस धांवडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोडसाण हांव तुका विटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. तुया दयाळ सोम्या बवर्तेंच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेहनतले दयाळे आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण वडे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दी. एकामेका चूक समजून आनी मानभेद पयस करून एकामेका काळजांत अनुभोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हण बगून दी. दयाळ स्वामी सदांच तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेतान राज करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. परदेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतेन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचें तें आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां हांव धाडटां. देवाचे बडुपकार. भाग्यवंत कुटुंबा भेसाव आमचेर घाल. सलोंच्या कामी देवाचे कुशेकाल. शिकय तूं आमकां भागी तुजी साल. वायटा विघ्नान ते राख आमकां सदां काल. जेसू तूं आमचो राय. मोरये तूं आमची माय. जोसे तूं आमकां जाय. मागता तुजी सासाय. जेजू तूं आमचो राय. मोरये तूं आमची माय. जोसे तूं आमकां जाय. मागता तुमची सासाय. मोकाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वादी आम